नमस्कार. दनपारच्या खबरात अपेक्षा पेडणेकरांचो येवकार. खबरो विस्तारान. तंत्रज्ञानाच्या आधारान कांय लोक आपल्या आवाजाची क्लिप करून बदनामी करूंक पेटल्यात. एका एनजीओन आपल्याक सादूर केला. सेक्स स्कॅन्डलाचेर मंत्री माविन हेड ऑन. प्रकरणाची मुळासावन चौकशी जाय. पुलिसेचेर फार. एआय वापरून बदनामीचे प्रकार. सोशल मीडिया खंय एंटी सोशल मीडिया. माविन म्हणटा तो मी न्हवेच. जी वस्त जावंकूच ना ती जाला म्हूण दाखोवप आनी नांव ना काडटा बदनामी करप, सोशल मिडियाचो घर वापर करप. आतांय हांव तांकां डायरेक्ट रिप्लाय दिना, म्हाजो इनडायरेक्ट रिप्लाय इतलीच, म्हाजेर तुमी जाता तितले वार करा, पूण एक चलयेचें नांव घेवप, एक यंग भुरग्याचें चली मनशाचें नांव घेवप, म्हाजी बदनामी करपाक. आतां हांव आयकतां कोण तरी खूंय स्टुडियोन बसोन कोण तरी तयारी करता, वॉयस सुद्दां एक मनशाक क्लोन करून वॉयस सुद्दां करपाक जाता. आतां नेक्स्ट अटेम्प्ट कोण तरी एक कडेन बसलेलो आसा, म्हाका ती म्हायती दिला. बिकॉज दोज हू हॅव टोल्ड मी दीस आर व्हेरी रिस्पेक्टेबल पीपल. वन ऑफ देम डायरेक्टली फ्रॉम द पुलीस डिपार्टमेंट हॅज टोल्ड मी बी केअरफूल. ते इव्हेंट जावंकूच ना, ते इतले पसरपाक खूंय ना खूंय लोक कनेक्टेड आसा. हांव काँग्रेसी आसतना हांवें जायते पळयलां, जितले हांव मुखार वयतालो, जितले हांव बरें करतालो, चड म्हाजे आड येताले. आनी आज काँग्रेस आनी खंयचो पक्ष म्हूण कांय उरोना. आज गिरीशाचेच बिहेवियर घे, तो कोणा कडेन कोऑर्डिनेट करता, कशें करता, आनी तेका खंयसून तरी कितें मातशें सपोर्ट मेळ्ळे बगर तो इतलें करपाक शकता. कित्याक आज कितें अंतर उरलेलें आसा. आमकां लास्ट टायम 12 जाण येवन जॉयन जाले आनी ते रुमान आमी बरे वेवस्थीतपणे बसला. आनीकूय लोक येयले, खूंय जागो आसा, कोणा तरी पुश करून भायर उडोवपाचो. बरे भाशेन जायना जाल्यार तो एक कोंपर मारता, बरे भाशेन जायना जाल्यार तो आनी कितें खूंय तोपता, म्हणजे तो मनीस आवयस करून कुशीन सोदतलो. आज हीच गजाल जाल्ली आसा. बट आर यू सस्पेक्टिंग दॅट तुमच्याच पक्षातल्या कांय लोकांची ह्या गजालीक फूस आसा? हांवें कंप्लेन हेच कारणाक लागून केल्लें आसा. म्हाका इन्व्हेस्टिगेशन इतलेंच जाल्लें जाय, हें सगळो मुद्दो तितून भायर सरतलो. हें बोगस जे सगळे मानता ते पयल्यार कळटा. तुमी पयला आसतले ते एक न्यूजपेपराचेर कटिंग दवरून यू इन्व्हेस्टिगेट हू हॅज डन दॅट, गो टू द बॉटम ऑफ इट. दॅट वील ब्रिंग ओपन अ पेंडोराज बॉक्स. कोण कनेक्टेड आसा, कसो कनेक्टेड आसा, दिस इज द जॉब ऑफ इन्व्हेस्टिगेटिंग एजन्सी. जेन्ना हांव एक कंप्लेन करता, पुलिसेचें कर्तव्य, कोणाचें कंप्लेन केला, कोणाचे दुबाव आसा तांकां आपोवपाचें तेंचें कर्तव्य. ते तरी कर्तव्य आपले कंप्लीट करना हांव नको कसलें इन्व्हेस्टिगेशन. चंद्रयानाचे कंट्रोल फ्लायटा उपरांत परत यशस्वी सॉफ्ट लँडिंग. विक्रम लँडराक 40 सेंटीमीटर वयर उखलून 30-40 सेंटीमीटराचेर सुरक्षीत परत लँडिंग केलें. हो प्रयोग यशस्वी, इस्रोन जाहीर केलें. रोवर आनी लँडर स्लीप मोडार. तांचो डाटा मेळ्ळा. पेलोड्स ऑफ केल्यात, रिसिव्हर मात ऑन. 22 सप्टेंबराक सिस्टम परत ॲक्टिवेट. इस्रोचो प्लान. सरकाराचे सांखळे वास्को जनता दरबार. सांखळे जनते परस अधिकाऱ्यांचो आंकडो मायज. वास्कोचो दरबार फुल. सांखळेचे दरबारात शेतकार दूदकारांचे इश्यू. दूदकारांक चवथी आदी पेंडींग 19 कोटींची सबसिडी दिता म्हूण मंत्री शिरोडकराचें उतर. वास्को कोळसो लायट उदकाचो इश्यू. 10 वर्सां तोच विशय. सुदीन म्हणटा कोळसो वाडिल्लो ना. वास्को जनता दरबारात मंत्री सुदीन ढवळीकारा मुखार कोळसो लायट उदकाचे इश्यू. फाटली 10 वर्सां कोळशाचेर विधानसभेत उलयतात, पूण अजूनय कोळसो वाडिल्लो ना म्हूण मंत्री सुदीनाची जाप. फाटल्या 10 वर्सांत आमी कोला विशीं डिस्कशन ह्या एसेंब्लीत जाता आनी प्रत्येक फावटी आमी कोल वाडटलो म्हणटा, पूण अजून पसून तो 12.5 मिलियन टन्स वयर वाडिल्लो ना. सगळ्यांत म्हत्वाचो प्रश्न हांगा जो मांडलो तो रस्ते, लायट आनी उदक. आनी हातूंत म्हाका दिसता गोंयांत भरपूर प्रगती जाल्ली आसा आनी जे कितें हांगा तांणी प्रश्न मांडल्या तेही रिजॉल्व करपाचें आमी थारायलां. सांखळे जनता दरबारात शेतकारांक मंत्री सुभाष शिरोडकराची खुश खबर. दूदकारांचे सपोर्ट प्रायस पेंडींग आशिल्ले ते फायली मुख्यमंत्र्यान क्लियर केलात. चवथी पयली 19 कोटी दूदकारांक मेळटले म्हूण सुभाष उलयलो. जनता दरबाराक जनतेची फाट. लोकां परस दरबाराक अधिकाऱ्यांची व्हड हाजेरी. लोकांचे विशेष करून पंचायत मेंबर्स जे आसात तांणी विशेष करून प्रश्न उपस्थित केले. शेतकरी भावांनी बी खुबशे प्रश्न उपस्थित केले.
आणि म्हाका खात्री आसा की आमचे अधिकारी लोक जे आसा ते ह्या सगळ्यांचो नियाळ घेतले आणि मुखाल्ले 2-4 महिने भितर म्हणजे डिसेंबर पर्यंत जी कामां किंवा जे प्रश्न उपस्थित जाले ताजे सुटावो करतले. दूधवाले जे आसात, दूध उत्पादक जे आसात आणि शेतकरी जे आसात तांकां जो कितें सपोर्ट प्रायस आमी दिवपाक जाय, जो कितें आधार नॉट ओन्ली सपोर्ट प्रायस, जो कितें आधार दिवपाक जाय त्या संबंधी आमी आमच्या एजंडाची सेट करपाक जाय. हांवें त्या नदरेन आज एग्रीकल्चर, एनिमल हजबंड्री आणि वेटरनरी डिपार्टमेंट ह्या यांचे चड भर दिला आसा. 19 कोटी क्लियर केला सर, क्लियर केला. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी आणि विक्रम नाईक. बायणा दर्यांत नुस्तेमारी बोट परतली. बोटीर 8 जाण आशिल्ले. 7 जाणांनी पेवन दर्या देग गाठली. एकलो बुडटा म्हूण थंयच्या दृश्टी लायफगार्डाक दिसलो. ताणें ताका ट्यूब घालून भायर काडलो. सगळ्यांक लागच्या हॉस्पिटलांत चॅकअपाक व्हेले. मजगतीं मोर्जे बुडटल्या एका रशियनाक दृश्टीन साल्वार केलो. तो पेंवताना उदकाच्या लोटांत सांपडलो. सोमारा रातीं कोलवाळे पुलाचेर एका मोटारीक उजो. लासून काबार जाल्ली मोटार खंय मध्य प्रदेशांतली. म्हायती मेळटकूच म्हापसा आनी पेडणेचो अग्निशामक दळ घडणुकीच्या जाग्यार पावलो. मात तो मेरेन मोटार जाळून सोंपली. मोटार गोंयांतल्यान खंय पुण्या वताली. काराक उजो लागलो. प्लेजा मारुती. सो आमी टर्न आउट केली गाडी आमची आणि हांगा पळयता जाल्यार ती एक्चुली कोलवाळ पुलाचे हे पेडणे सायडीन उजो लागलेलो आणि ती पेट्टाली. आमी येयले आणि उजो पालयलो. तेचो ओनर पुण्याचो आहा, प्रणव भालेराव म्हणा. सो तेची गाडी इंजियर्ड कोण ना, ते 4 जाण आसले. ते 4 जाणां उजो लागपासून भायर सरले. गाडी खंय पेडण्या वयताली? गाडी खंय वयताली? गाडी गोंयांतल्यान पुण्या वयताली. धांक सुमार म्हापशाच्यान कार MP रजिस्टर ती पुण्या सायडीक वयताली आनी ती कोलवाळे पुलार पावल्या उपरांत तिका उजो लागलो. आनी उजो लागल्या बरोबर तशी फुडें तेंच्यांनी गाडी फुडें येयली, पूल क्रॉस केलो आनी धारगड सायडीक फुडें थंयसर पावली. गाडयेन 4 जाण पॅसेंजर आसले. उजो लागल्या बरोबर ते 4 जाण भायर येयले. मागीर म्हापसा फायर स्टेशनाक कॉल करून म्हापसा फायर स्टेशनाची गाडी येयली भायर. तेंच्यांनी उजो पालयलो पूण गाडी सगळी जळोन सगळी काबार जाल्ली. इंजरी कोणाकूच कांय ना. प्रुडंटा खातीर हांव कोलवाळच्यान सांगिल्लें फक्त. पेडण्यांत लोकांक सारकें उदक मेळना. ह्या फाटभुंयेर उदकाची पुरवण करपाक बैलपार पंप हाऊस म्हत्वाचें काम करतले. पेडण्यांत जायते प्रकल्प आयल्यात. ह्या प्रकल्पा सयत लोकांक उदक पुरवण करची गरज आसा म्हूण जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार उलयलो. सोमारा मंत्री शिरोडकारान बैलपार पंप हाऊसाचें उक्तावण केलें. प्रकल्प बरेच पयलीं जाय आशिल्लो तो प्रकल्प आज पूर्ण जाल्लो आसा. त्या बरोबर हे उदक जे आसा पळय ते तुये इंडस्ट्रियल इस्टेटी वतले आनी त्यामुळे तुये इंडस्ट्रियल इस्टेट जे आसा पळय त्या इस्टेटी सुद्दां मोठ्या प्रमाणात इंडस्ट्री कारखाने जे आसा पळय ते कारखाने येवचे पडटले. त्या नदरेन आमचे दोन्ही आमदार जे आसा पळय तांणी फुडाकार घेवचो पडटलो. आमचो इंडस्ट्री मिनिस्टर जो आसा पळय मोमीन गुदिनो ताजे कडेन पाठपुराव करचो पडटलो आनी एक सुद्दां प्लॉट सिल्वर रावता जाता तितले बेगीन पेडणेचो विकास करपा संबंधी कारखाने जे आसात पयलीं ते मागीर इलेक्ट्रॉनिक्स कारखाने किंवा ITचे कारखाने किंवा एखादी मेकॅनिकल कारखाने जे आसा पळय ते कारखाने त्या परिसरात येवपा संबंधी आमची कटपुराक सुरू केली. 5 MLD आमच्या मोपा एअरपोर्टाक जातले, ते रॉ वॉटर जातले. तशेंच आमच्या 2 MLD आमच्या आयुष हॉस्पिटलाकूय जातले. तशेंच बाकीचे 47 MLD आमच्या इरिगेशन डिपार्टमेंट आमच्या लोकांक लागून शेताक लागून वयतले. घेऊ एक ल्हानसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. दर वर्सा प्रमाण अंदूय पणजे महापालिकेचे अष्टमीचे फेरये आदीं स्टॉलांची किजिलां. स्टॉलांचे फॉर्माची वांटणी जाता म्हूण कळटाच स्टॉलवाले पावले. वट्ट 410 स्टॉलां, मात फॉर्म घेवपाक 500 माय स्टॉलवाल्यांची गर्दी. गर्देर कंट्रोल दवरपाक पुलीस बंदोबस्त. आम्ही आता CCTV कडे आसा की काल पळयले की काल खूब लोक जे अष्टमी फेरी आसा मालकाचे शाळेंत ते खूब लोक जमलेले फॉर्म घेवपा खातीर. पण काल CCTV सांगलें की फॉर्म आयच्यान दितले म्हणून आनी आयज सकाळीं जे खूब लोक जमले फॉर्म घेवपा खातीर आनी सकाळीं CCTV फॉर्म दिवपाक स्टार्ट केली.
410 स्टॉलां आसतली जी फेरीकडे लागतली फायल्यान स्टार्ट जातली फॉर्म आयच्यान फॉर्माची पण स्टार्ट जातली आनी फाल्यां शॉपां लागतली टोटल 410 शॉपां आसतली पूण एक हांगसर प्रॉब्लेम आला म्हणल्यार सीसीबीन पयलीं इन्फॉर्म करून जाय पयलीं की बाबा आमी रेट्स वाडयतले म्हणून आनी सीसीबीन हे फावट रेट्स वाडयल्या लास्ट इयर 100 रुपये पर स्क्वेअर मीटर आशिल्ले पण ह्या वर्सा सीसीबीन 250 पर स्क्वेअर मीटर केला आनी एक सीसीबीन केला की जो शॉपो कलेक्शन आसतालो तो वांगडाच घेतले खंय ते म्हणल्यार डायरेक्ट आतां जे शॉपाक घेवपा वयले तेंका डायरेक्ट इन कॅश पे करचे पडटले सो लोक खूब कन्फ्यूज जाले लोक की आमकां लास्ट इयर 5-6 हजार दिवचे पडटाले पण हे फावट डायरेक्ट आमकां 27 हजार पडचे पडटा म्हणून लोक म्हणले की हे आमकां नाका लास्ट इयर तशें जावचें म्हणून पण सीसीबी फॉर्म आसा की आमकां फूल डायरेक्ट पैसे तितके परत घेवं जाय जे डायरेक्ट कितके आसा ते शॉपो प्लस जे चार्जीस आसा तितके आनी आमकां परत तेंचे कडल्यान वचून पयशे घेवपाचे ना सो अजून खूब लोक जमलेले आसा 410 स्टॉल आसा ते लोक अजून लायनीक रावले आसा आनी पळय फुडें कितें जाता तें. पर्वरीच्या कामाक्षीचेर सुर्यान 30 वयर वार करून खून केला. पोस्टमॉर्टम रिपोर्टांतल्यान स्पश्ट. कामाक्षीक मारूंक वापरिल्लो सुरो सोदतात. प्रकाश चुंचवाडान तिका मारून सुरी आंबोली घाटात वडयल्या. ती सोदूंक पुलीस बॉडी मेळिल्लो घाटाचो भाग पिंजून काडटात. 1 सप्टेंबराक हो खून उक्ताडार आयलो. प्रकाशा बरोबर ताच्या बरोबरच्याकूय धरला. 2 दीस आदी एक भयानक इन्सिडंट तुम्ही पयलो आसतलो पर्वरी हांगा जालो की एक्स बॉयफ्रेंड आपल्या गर्लफ्रेंडाक खंयच्या कारणां खातीर ताका मारून उडयलो. तुम्ही पयलें आसतलें ताका मारून उडयली की सगळे ताका घेवन तो आंबोली वचून तेणे घाटाक ती बॉडी उडयली. मागीर सगळें इन्वेस्टिगेशन कळ्ळें की तेजो एक्स बॉयफ्रेंडानूच हे सगळें केलां म्हणून. पण मेजर आतां अपडेट म्हणटा ती तुमकां फॉरेन्सिका कडल्यान जी टीम येयल्ली तेंच्या घरा कडेन वचून सगळे बॉडी बी चॅकअप करून तेन्ना कळोन येयलें की तेन्ना ताका मारला तेन्ना 20 वयर स्टॅबिंग केल्लें म्हणून अशें दिसून येता. आनी ह्या सगळ्या इन्वेस्टिगेशनाक आतां पर्वरी पुलीस स्टेशन जे यूज केल्ले वेपन ते आतां तेच्या कडल्यान काडून घेता तुवें खंय उडयला ते चड करून तेंच्यांनी अशें सुत्रा कडल्यान कळटा की जे वेपन आसले हे आंबोली घाटानूच उडयला भितर तेन्ना बॉडी उडयताले तेन्ना चाकू तेणे थंय उडयला म्हणून अशें सुत्रा कडल्यान कळटा. पर्वरी पुलीस तो चाकू सोदपाक आतां आंबोली घाटार गेल्या तो वेपन एटॅच करतले आनी फुडली इन्वेस्टिगेशन ही चालू उरतली. स्टुडंटा खातीर ओंकार फळारी. बोरये इस्कॉन देवळाक कनेक्टिंग रस्त्या आड हायकोर्टात PIL. कामाक अंतरीम स्थगिती दिवंक कोर्टाचो न्हयकार. दोंगुलेचे स्लोपाचेर PWD रस्तो बांदता म्हूण दावो. एके खासगी संस्थेक PWD रस्तो कित्याक बांदून दिता काय म्हूण कोर्टान सरकाराची जाप मागल्या. केस 12 सप्टेंबराक. This is a road which is being constructed at Bori. A petition has been filed on the ground that it violates the provision of the Town and Country Planning Act. That is, as far as slopey lands are concerned, they could not be cut. That is the argument. But as far as government is concerned, government has already granted permission to this construction of a road. Road is being constructed by the PWD, and the matter came up today. We requested the court to give us some time to file a reply. The matter has been kept in the next week. The High Court has not granted it any stay because there is already a permission, and it is his case that it was not possible to grant permission for this construction of road. Now that has to be considered by the affidavit being filed by the state of Goa. एका खाजगी संस्थे खातीर PWD रस्तो कित्याक बांदता ते फुडल्या सुनावणे वेळार सांगचे म्हूण कोर्टान सरकाराक सांगला. See, what happens is this is a construction of a road to a particular institution or a particular temple which may come there. Now, in law, I don't think there is any bar for the government to construct such a road if some important institution is coming up somewhere. That way, government provides roads for people in their private colonies also. प्रतिवाद्यांनी 11 सप्टेंबर मेरेन जाप दिवची म्हूण सांगून हायकोर्टान 12 सप्टेंबराक सुनावणी दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. फाटल्या 8 म्हयन्यांत ड्रिंक अँड ड्रायव्हाच्यो 980 केशी. 2022तल्या केशी परस 185 मायज. डार्क टिंटेड ग्लासांच्यो 35,000 केशी. ओनू स्पेशल ड्रायव्हाचो आंकडो वाडिल्ल्यान केशींचो आंकडो फुगला म्हूण ट्रॅफिक SP अक्षत कौशल प्रुडंटा कडेन उलयलो. टिंटेड ग्लासाचे गाडयेन कामाक्षीची बॉडी आंबोले कशी पावली ताची चौकशी. कि गोवा पुलिस जो ट्रैफिक पुलिस है उसका रेगुलर फोकस है ऑन ड्रंकन ड्राइविंग. ऑन अ डेली बेसिस हम इसके अंदर एक्शन ले रहे हैं
और रोज़ इसके अंदर स्पेशल ड्राइव्स की जाती हैं जिसके अंदर कोई भी अगर किसी भी प्रकार का इंटॉक्सिकेंट लेते हुए गाड़ी चला रहा है तो उसके अंदर हम कार्रवाई करते हैं। अभी तक इस साल में हम नियरली 1000 केसेस बुक कर चुके हैं जो पिछले साल के मुकाबले इंक्रीज़ है, और अभी आगे टूरिस्ट सीज़न आ रहा है तो ये ड्राइव को हम कॉन्टीन्यूस रखेंगे। इसके अंदर बेसिकली जो रीज़न ऑफ इंक्रीज़ है वो ये है कि जो हमने ड्राइव्स कंडक्ट की हैं वो उसको हमने बढ़ाया है, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कई प्रकार के रास्ते हैं जो लिंक करते हैं महाराष्ट्र और गोवा को। अभी इन्वेस्टिगेशन मैं श्योर हूँ चल रही होगी कि उन्होंने क्या रूट लिया, कैसे लिया, और उसी के बाद इस पे हम एग्जैक्टली कमेंट कर सकते हैं कि किस रास्ते पे लिया गया और वहाँ पे किस तरीके से। लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि डेली हम टेंटेड जो व्हीकल्स हैं उस पे एक्शन लेते हैं, और नियरली इस साल में अभी तक हम पिछले 8 महीनों में वी हैव टेकन 34 से 35 हज़ार केसेस हम बुक कर चुके हैं। ही आशिल्ली दनपारची अपडेट परत रोखडेच मेळ्या। प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ टीव्ही ॲप। बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट।